गोंयान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सामको तेंकला आनी जेन्ना महोत्सव येता तेन्ना सदांच आमी विचार करूंक लागता अरे गोंयचे सिनेमा कितले आसात, कोंकणी सिनेमा कितले आसात. आनी ह्या वर्सा जवळ जवळ कोंकणी सिनेमा मेन सेक्शनान एक्कय ना. आनी ह्याच वर्सा कितें फाटले 2-3 वर्सां हांव पळयतां कोंकणी सिनेमा किंवा गोंयान जाल्लो सिनेमा ना. आतां कोंकणी म्हणलो की मराठी कित्याक न्ही असो प्रश्न येतलो. पण हांव सदांच अशें जेन्ना चित्रपट सिनेमा जेन्ना म्हणटा तेन्ना ताका भाशा नासता, फिल्माक भाशा नासता, पात्र तातूंतली वेगवेगळी भाशा उलयतात म्हणून ते अमके भाशेंतले सिनेमा म्हणटात. तूं जर बरो जर सिनेमा करपी मनशाक सिनेमांतले कोणा एका बरे जर जाणकाराक विचारलो तो म्हणटलो सिनेमाक भाशा ना. आतां तो जो सिनेमा करपी आसा ताका त्या वेळार दिसता की चला आपूण एक मराठी सिनेमा करतलो, आपूण कोंकणी सिनेमा अशें म्हणूं शकता. पूण खरो जर सिनेमांतलो जाणकार जर आहा तो सांगतलो हांव सिनेमा करतां. हांव त्या नदरेन जर विचार केलो जाल्यार गोंयान भितर इफ्फी जेन्ना येता तेन्ना ही चर्चा जावप स्वाभावीक की अरे गोंयचे कितले सिनेमा आसात आनी गोंयचे सिनेमा ना जाल्यार कित्याक ना. कारण भायल्यान जेन्ना कला समिक्षक हांगा येतात किंवा चित्रपटांतले जाणकार येतात तांचे कडेन आमी सदांच इफ्फी वेळार इंटरेक्शन करतात आनी हांव तर तांच्याच हे घोळक्यान आसता. मुंबयच्यान कांय म्हजे मित्र जे आतां बरे मित्र जाल्यात, सिनेमांतले जाणकार, समिक्षक, सिनेमा तयार करपी ते सदांच खबर घेतात की कोंकणीन कितें चल्लां, कोंकणीन कितले सिनेमा येतात, कोंकणीन कित्याक सिनेमा येनात आनी ह्या इफ्फीन कित्याक ना. तेन्ना आमकां तांकां जाप दिवपाक कठीण जाता की ना की हालीं वर्सां जावं ना. विशेश करून कोविडाचे उपरांत सिनेमा खूब कमी आयले. राज्य सरकारची मागीर ते विचारतात पॉलिसी कित्याक ना. महाराष्ट्रान दर वर्सा 130-140 सिनेमाक फायनान्स करतात. 1-2 सिनेमाक कित्याक मेळना. हांव कांय आमचे जे पळय गोंयचे पळय थळावे सिनेमे तयार करपी लोक आशिल्ले तांकां विचारतालो कित्याक बाबा ना. तर ते म्हणपाक अरे आमची स्कीम सद्या 2016च्यान आडखळून पडल्या. खंय आडखळून पडल्या ते सांगनात. पूण सरकारचे कांय कार्यालयांनी जंय ही स्कीम चालीक लागपाक जाय आशिल्ली थंय ती स्कीम फुडें वचना. आनी तांचे कडेन उलयलें तेन्ना कळ्ळें की ह्या स्किमीक चड पयशे लागनात. चडांत चड 1-1.5 कोटी जर सरकारान दर वर्सा दिवपाची तयारी दाखयली जाल्यार 3 ते 4 सिनेमा तयार जावंक शकतात. म्हणजे आतां पळय मराठीन भितर व्हडले महाराष्ट्रान तयार जातात तशी गरज ना. जर तांणी ABC अशी तांची पळय सरकारची स्कीम आसा तातूंत भितर ABC अशी कॅटेगोरी ठरयल्ली आनी त्या प्रमाण A कॅटेगोरींतलो टॉप सिनेमा तयार करपी मनशाक ते 50 लाख मेरेन दिताले. सो 50 लाख जर टॉप दिले जाल्यार बाकीचे BC कॅटेगोरीन भितर आनीक 2 सिनेमा येयले. अशे वर्साक एक चडांत चड 3 सिनेमा तयार जावंक शकतात आनी 1 ते 1.5 कोटी भितर ही स्कीम तयार जावंक शकता. तरी आसतना 2016च्यान ही स्कीम बंद पडल्या. कोंकणी सिनेमाचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना होच प्रश्न परत परत फुडें येता की गोंय सरकारची स्कीम नाशिल्ल्यान सिनेमा तयार जायनात. हांवें राजन तालकाक विचारलो, लक्ष्मीकांत शेटगांवकर हांचे कडेन चर्चा केली. तांचे कडेन ते येतात ते म्हणटात की चित्रपट गोंयान तयार करप म्हळ्यार लॉस करून घेवप. राजन तालक म्हणटा की आपणें 3 सिनेमा तयार केले निमाणचे 3 वर्सांत. पूण जालें अशें की सगळे सिनेमा फायदो करून दिवंक शकनात. सो तो म्हणटा आपल्याला लॉस 1 कोटी रुपया मेरेन पावलो. सो सरकारा कडल्यान जर अनुदान आयिल्लें किमान 30%-40% जर अनुदान ह्या स्किमी मार्फत जर मेळिल्लें जाल्यार आपल्याला लॉस भरून येवपाचो. कारण कोंकणी सिनेमा किंवा मराठी सिनेमा थळाव्या लेवलाचेर तयार करतकीर तो फायदो करूंकूच शकना. थिएटरान कांय दीस लायतात, खाजगी लेवलाचेर ताजे कांय शो जावंक शकतात पूण सरकारा कडेन स्कीम ना. सो स्कीम हांवें म्हणटा तशी स्कीम सरकारान कित्याक जी बंद पडल्या ताजो फाटपुरवण करपाक जाय. गोंयान भितर आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आसा, गोंयान भितर ESG आसा. आतां ही स्कीम ESG मार्फत चलपाची. ESG तर मुखेली मुख्यमंत्री स्वता आसात. मुख्यमंत्र्यांनी ह्या संदर्भात विचार करपाची गरज आसा. आनी की इफ्फी जेन्ना करतात न्ही, इफ्फी म्हळ्यार कितें, इफ्फी म्हळ्यार फक्त भायल्यानच ते सिनेमा दाखोवप न्ही किंवा इफ्फी म्हळ्यार भायर लायटी घालप आनी भायर शो करप न्ही. इफ्फी म्हळ्यार बरे सिनेमा, इफ्फी म्हळ्यार बरे आंतरराष्ट्रीय सिनेमा. त्याच भशेन इफ्फी म्हळ्यार गोंयच्या सिनेमा करपी लोकांक उर्बा. ताणें हे सिनेमा पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आपुणूय बरे सिनेमा करपाक जाय. दुर्दैवान जाता अशें कितें न्ही, हो जो पळय कला विचार म्हणून जो पळय कितें आसा तो कला विचार राज्य सरकारान अजून तो सारको बरो तयार तांच्या मनान तें अजून ताणें स्विकारूं ना. अजुनूय गोंयचे जे पळय कोण मेन पळय जे कोण आसात जे इफ्फी चलयतात तातूंत भितर ESG आयले आनी ESGचे भायर रावन ह्या ESGक तेंको दिवपी सरकारांतले मेन फुडारी आयले. तांकां इफ्फी म्हळ्यार फक्त भायर लायटी घालप काय दिसता, थिएटरान भितर रंगरंगोटी करप काय दिसता. पूण इफ्फी म्हळ्यार गोंयान बरे सिनेमाय तयार करप. हे बरे सिनेमा तयार जातले कारण आमकां लोक सदांच कागाळ करताले न्ही गोंयचे. गोंयान परमनंट इफ्फी काय म्हणटाले, गोंयान कितें फिल्म कल्चर आसा काय म्हणटाले. सो हे फिल्म कल्चर हळू गोंयान तयार जावपाक लागिल्लें. 2004 नंतर गोंयान फिल्म तयार जाताली, दर वर्सा तयार जाताली आनी तातूंतल्यान एक फिल्म स्कीम आयली जी बऱ्या ABC अशे तरेचे 3 कॅटेगोरी करून तातले बरे सिनेमाक
फिल्म फायनान्स करतालें सरकार. हे फायनान्स करतकीर ताचे नंतर हे फिल्म तयार जाताले, तांकां थिएटर उपलब्ध करून दिताले. थिएटर उपलब्ध करून दितकीर तांचे शो जाले की तांकां आनीक पयशे मेळटाले. सो ही अशे तरेची जी स्कीम आसा ही चालीक लावपाची गरज आसा. दुर्दैवान आज स्कीम ना आनी गोंयांत गोंयची पळय जी सरकाराची म्हणजे थिएटरां आहात, आतां ESGच्या मार्फत गोंयांत भितर आयनॉक्स चलता. आयनॉक्साक पूर्ण ESGचो तेंको ना, पूण ESGन जर ठरयलें जाल्यार आयनॉक्सान कांय शो तांकां फुकट दिवंक शकतात. कांय सवलतीच्या दरान आयनॉक्सान तांकां थिएटरी मेळटले अशे तरेची तजवीज करूं येता. रविंद्र भवनां आसात आमचे कडेन, राजीव कला मंदिरां, थंय सुद्दां शो दाखोवपाक जाय आनी थंय थिएटरां सवाय भितर उपलब्ध करून दिवपाक जाय. आज जर रविंद्र भवनान गेले जाल्यार ते म्हणटात ना 40,000 रुपया ताची फी आसा, तुमकां दिवची पडटली. जो गोंयांत जो पळय फिल्म तयार करता ताका हें शक्य ना. ताका सरकारची स्कीम जाय आनी सरकारची जी थिएटरां आसात तांणी ताका सढळ हस्ते मदत करपाची तयारी दाखोवंक जाय. इफीन भितर कोंकणी फिल्म ना, इफीत बरे सिनेमा येनात, थळावे लोक मुखार सरनात फिल्म करपाक. हाजें आनीकय एक कारण आसा. तें कारण आसा गोंयांत भितर थळावो फिल्म फेस्टिवलच जायना. आमी पळयतात 2016 नंतर हो फिल्म फेस्टिवल बंद पडला. गोंयांत भितर कोंकणी सिनेमा तयार जावचे, मराठी सिनेमा तयार जावचे आनी दर वर्साचे 3 ते 5 सिनेमा तयार जातकीर एक थळावो फिल्म फेस्टिवल घेवचो. ह्या फिल्म फेस्टिवलान जे पळय थळावी फिल्मां तांकां एवॉर्ड दिवचे, ते संदर्भात एक सुवाळो करचो, तांचे कौतूक, तांची लोकतुबाय जावची, अशे तरेची एक अपेक्षा दर राज्यान आसता. गोंयानूय तो मोठो झगझगाट करून फिल्म फेस्टिवल 2-3 जाल्ले, पूण ताजे नंतर जालेच ना. कोविडा नंतर हें सगळें बंद पडलां. तातूंतल्यान जाता कितें पळया, इफी जाता, इफीन भितर गोंयचो थळावो फिल्म नासता. ताजे नंतर गोंयची सरकाराची स्कीम बंद पडल्या आनी स्कीम बंद पडिल्ल्यान फायनान्स जो मेळपा जाय तो फायनान्स तांकां मेळना. आनी तिसरो थळावो फिल्म फेस्टिवल. थळावो फिल्म फेस्टिवल गरजेचो, कारण तातूंतल्यान एक जागृताय जाता थळावे जे पळय कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते हांचे भितर आनी फायनान्सरां भितरय. अरे ना, आपल्याक मान मेळटा, हे थळाव्या फिल्म फेस्टिवलान आमकां व्हरतात, मुख्यमंत्री आमकां एवॉर्ड दिता, भायल्यान कोण तरी डायरेक्टर हाडटात किंवा एक जाणकार हाडटात, तो आमचें कौतूक करता. ताका लागून जाता की फिल्मां भितर एक जागृताय, कलाकारां भितर एक उमेद, एक उत्साह निर्माण जाता. आनी हो उत्साह, उमेद निर्माण करप एक सरकारचें एक सामकी सरकारची लागणूक. आनी ताजे खातीर ESG सारकी संस्था तयार केल्या. ESG म्हळ्यार आज जालां आमी पळयतात 2 दीस पयलीं, आतां इफीक खरेंच उरले 3 दीस आनी 3 दीस उरले आसतना 2 दीस पयलीं सरकार ESGची नवी कार्यकारिणी करता. म्हणजे फाटले वर्सभर ESGन केलें कितें? ESGची स्थापना जाल्लीच वर्सभर वेगळ्यो एंटरटेनमेंट आनी कल्चरल एक्टिविटी करप, फॅशन शो पासून वेगवेगळे इव्हेंट घडोवप, तातूंतल्यान पयसो निर्माण करप आनी तो पयसो ESG सारक्या संस्थेन फिल्म फेस्टिवलाक वापरप. फिल्म फेस्टिवलाक वापरप, त्या भायर थळावे फिल्म तयार करपा खातीर हांगा तांकां मेकळीक दिवप, तांकां फायनान्स दिवप, तांकां वेगवेगळी मदत करप. आमी पळयतात दक्षिणेन जी राज्यां आसात ती राज्यां आनी महाराष्ट्र सारके राज्य मोठ्या प्रमाणाचेर फिल्म निर्माणाक मदत करीत आसता. तांचे कडेन स्वताची फिल्म सिटी आसा, तांचे कडेन स्टुडियो आसात. आनी हें तयार कित्याक जालें? कारण चित्रपटांतल्यान किंवा कला क्षेत्रांतल्यान तयार जाल्ले लोक राजकारणान आयले. आनी राजकारणान आयले तरी ताणें फाटल्यान वळून पळयतना आपले पळय जी कितें कारकीर्द आशिल्ली फाटली, ताजे कडेन सामकी फाट केली ना. कला क्षेत्राक ताणें उर्बा दिली, सिनेमा क्षेत्राक उर्बा दिली. आमी पळयतात दक्षिणेन भितर सामके नट, व्हडले नट, दिग्दर्शक हे राजकारणान येवन तांणी मुख्यमंत्री पदां सुद्दां मेळयलीं. पूण मुख्यमंत्री पदां मेळटकीर थंय फिल्म सिटी तयार जावच्यो, बरे सिनेमा तयार जावचे, हाजे खातीर तांणी योगदान दिलें. गोंयांत ही जागृताय खूब कमी आसा. तरी इफी आयिल्ल्यान आमच्या राजकारण्याक सुद्दां हो कलेचो थोडो तरी वारसो लागचो अशी अपेक्षा आमची आसता. ताका लागूनच ESG बरी चलची, फिल्म फेस्टिवल आनी इल्लो बरो जावचो. आनी इतलेंच न्ही, फिल्म स्कीम बऱ्या तरेन चालूक लागची आनी गोंयचो जो पळय बंद पडिल्लो फिल्म फेस्टिवल आसा तो चालीक लागचो अशी आमकां अपेक्षा. आमचे 2 तरी सामके एकदम बरे फिल्म दिग्दर्शक आमकां लक्षांत आहात. तातूंतले एक आसा लक्ष्मीकांत शेटगांवकर. ताचो निमाणो फिल्म हांवें पळयल्लो तो बागा बीच. हो बागा बीच बरो म्हणजे राष्ट्रीय पातळीचेर ताका नामना मेळ्ळी. आनीक राजेंद्र तालक जो एक स्वता ताणें कितलेशे बरे वेवसायीक चित्रपट निर्माण केल्यात. ताणें मिरांडा हावज हो सिनेमा तयार केल्लो. पूण ताचे नंतर 2018 सावन
फाटले आतां एक 5 वर्सां पळयतात गोंयान भितर हे कलाकार हे सिनेमाचे जाणकार फुडें येनात आनी ताचे तालका कडेन उलयले तेन्ना ताचें म्हाका कारण तेंच कळ्ळें की प्रत्येक फिल्म करप म्हळ्यार जवळ जवळ 50 लाख रुपया लॉस करप म्हणजे सरकारान जो मेरेन आपली योजना घेवन सरकार फुडें येना सरकार दिग्दर्शकाक मदत करपा खातीर फुडें येना तो मेरेन बरे सिनेमा तयार जावचे ना आज तरी कोंकणी सिनेमा आपल्या पांयार चलतलो अशी शक्यता ना गोंयांत जावपी कोंकणी किंवा मराठी फिल्म जावपी आसतलो ताका सरकारचो आदार जायच पडटलो सरकारान ताका सढळ रस्ते मदत करची पडटली त्या खातीर थिएटर दिवची पडटली हेजीन तांकां फुडें वचून टॅक्निकल मदत जी जी जाय ती दिवची पडटली आनी इफीन भितर तांकां स्थान मेळपा खातीरय प्रयत्न करचे पडटले ताका लागून जाता कितें की इफी म्हणलो की न्ही खूब लोकांक विचारात इफी म्हळ्यार कितें खूब जाण सांगतात झगझगाट इफी म्हळ्यार झगझगाट भायर रस्त्यार दिसपी कार्यावळी आनी कांय उक्ते मळार सिनेमा दाखयतात तितलेंच पूण इफी म्हळ्यार ताज्याकय पेल्यान वचून इफी म्हळ्यार बरे सिनेमा दर्जेदार सिनेमा आंतरराष्ट्रीय सिनेमा आनी इफी म्हळ्यार गोंयांत निर्माण जाल्लें फिल्म कल्चर हें लक्षात घेवपाक जाय गोंयांत फिल्म कल्चर निर्माण आमकां करचेंच पडटलें आनी ताजो भाग म्हणून थळावे सिनेमा निर्माण आमकां करचेच पडटलें कारण गोंय जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना इफी एक परमनंट सेंटर म्हणून गोंयांत आयलो ह्या परमनंट सेंटराक जर चड बरी ताका एक दर्जेदार अशी फाटभूंय तयार करतली न्ही जाल्यार थळावे सिनेमा तयार जावचे पडटले थळावे कलाकार तांकां फाटभूंय आनी तांकां पूर्ण तेंको सरकारचो मेळचो पडटलो